रुमडामळ अंजुमन इस्लाहुल मुसलमान शाळेचो वर्सुकी खेळा दीस 30 तारखेक मनयताले. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय हाजीर रावपाचे आशिल्ले, पूण कांय कारणांक लागून तांकां ह्या कार्यावळीक हाजीर रावंक मेळ्ळें ना. कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हूण ट्रेनिंग सेलाच्यो पुलीस अधीक्षक सुचिता देसाय हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात खेळा मशाल पेटयली. ते उपरांत मळबात बलून सोडून खेळा दीस सुरू करपाचो आशिल्लो. तेन्ना नायट्रोजन वायून भरिल्ल्या बलूनाचो स्फोट जावन व्हड उजो पेटलो. हातूंत पुलीस अधीक्षक सुचिता देसाय हांच्या तोंडाक आनी तकलेक दुखापत जाली. हाचे भायर माचयेर हाजीर आशिल्ले हेर मानेस्तूय जखमी जाले. हाचे उपरांत पुलीस अधीक्षकाक रोखडेच खासगी हॉस्पिटलांत व्हेले. प्राथमीक उपचारा उपरांत तांकां डिस्चार्ज दिलो. ब्लास्ट जालो म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जाता. बलून जे आसा म्हाका दिसता सकाळी ते बलून मॅन जो आसा तेणें बलून हाडून जे आसा दिलें आनी इट वॉज गोईंग व्हेरी स्मूथली, फंक्शन वॉज गोईंग व्हेरी स्मूथली. सडनली ते बलून जेन्ना तेणें ओडपाक ट्राय केलो तेन्ना बलून जे आसा तो ब्लास्ट जो आसा तो बस जालो आनी ताका लागून जे आसा मातशें जे आसा आमी जे उबे आसले ती तांकां लागून लागले. आनी मागीर मॅडम जी आसा आफ्टर द इन्सिडंट ऑल्सो मॅडम केम अप अँड शी बोल्डली शी हॅज गिवन द स्पीच and she says this types of incidents this thing we have to come up and we have to be strong and we have to deliver our speeches. कोणाक काय इंजुरी ना कोणाक इंजरी म्हणल्यार मातशी आमी जे उबे आसले सायडीन आमकां मातशे सायडीन एक एकल्याक लागले बट इट्स इज नॉर्मल बिकॉज इट इज अ इन्सिडंट जे आसता हें सांगून जायना. बरें जालें कोणाक भुरग्याक जे आसा कोणाक कांय जावना बाकीचे पेरंट कोणाकूच कांय जावना. इट्स अ इन्सिडंट सो शी ऑल्सो सेड इट इज अ इन्सिडंट अँड एवरीथींग इज ओके नाव. And the function is going very smoothly. And the SP Superintendent of Police जो आसा ट्रॅफिक साहेब शिरवेकर साहेब he is also there. दिगंबर कामत, उल्हास तुयेकर MLA, everybody is sitting and they are enjoying the program. गोमंतक टीव्ही खातीर रुमडामळच्यान भीमा पाटील.